कोविड-19चो भयभीत काळ सगळ्यांनी पळयला. सगळ्यांनी या काळांतल्यान सगळेजाण भायर सरल्या. पण आनी एक फावट आनी एक रोग तोंड वयर काडटा. कोविड-19 घातिल्ल्या धुमाकुळा उपरांत एक नवी पॅन्डेमिक तकली वयर काडटा अशें दिसता. एमपॉक्स अशें ह्या रोगाचें नांव जावन आसा. जानेवारी 2023 सद्याचो आउटब्रेक सुरू जाल्ले उपरांत काँगोत 27,000 दुयेंती मेळ्ळ्यात आनी 1,100 परस चड लोकांक मरण आयलां. हातूंत मुखेलपणान भुरग्यांचो आस्पाव जाता. डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ काँगो, जाका आमी DRC अशें म्हणटा, आनी आफ्रिकेंतल्या साबार देशांनी एमपॉक्स दुयेंतीची वाड जाल्ल्यान इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशनच्या खाला WHO म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे सरचिटणीस डॉ. टेड्रोस अधानोम घाब्रियस हांणी ही हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार पब्लीक हेल्थ इमर्जन्सी ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न अशी घोशणा केल्या. WHO आनी बाधित देशांतल्या एक्सपर्ट्सांनी सादर केल्ल्या डेटाचो नियाळ घेवपा खातीर घेतिल्ल्या बसका उपरांत IHR इमर्जन्सी कमिटीच्या इंडिपेंडंट एक्सपर्टच्या सल्ल्यान डॉ. टेड्रोस हांणी घोशणा केल्या. थायलंडात आशियांतल्या नव्या आनी चड धोक्याच्या एमपॉक्स स्ट्रेनचो पयलो दुयेंती बिरेस्तारा कन्फर्म जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. 66 वर्सां पिरायेचो युरोपी दुयेंती 14 ऑगस्टाक बँकॉकात पावल्लो. उपरांत ह्या नव्या स्ट्रेन खातीर चाचणी पॉझिटिव्ह आयली ताची. थायलंडात पावचे पयलीं हो दुयेंती आफ्रिकेंतल्यान युनायटेड किंगडमात गेल्लो. लॅब टेस्ट वरवीं हे इन्फेक्शन एमपॉक्स क्लेड 1B अशें थायलंडचे डिपार्टमेंट फॉर डिजीज कंट्रोलान सांगलां. भारताक लागीं म्हळ्यार पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीरात 4 एमपॉक्स दुयेंती सापडल्यात. आतां मेरेन भारतांत एमपॉक्सची केस नोंद जावंक ना, पूण खबरदारीचो उपाय म्हूण ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, जाका एम्स म्हणटा, ह्या संस्थेन दुबावीत केशी हाताळपा खातीर प्रोटोकॉल एडवायझरी जारी केल्या. ह्या एमपॉक्स विशीं आमी थोडीशी म्हायती जाणून घेवया. एमपॉक्स म्हळ्यार कितें, ताचे सिम्पटम्स कितें. एमपॉक्स हो ऑर्थोपॉक्स व्हायरस जिनसच्या मंकी पॉक्स व्हायरसाक लागून जावपी व्हायरल इन्फेक्शन. 1958 वर्सा माकडात पॉक्स सारको म्हणजे फोड येवपी रोगाचो प्रकोप जाल्लो तेन्ना सायंटिस्टांनी हो व्हायरस पयलेच फावट आयडेंटिफाय केल्लो. हालीं मेरेन चडशे दुयेंती मध्य आनी पश्चिम आफ्रिकेंतल्या लोकां मजगती मेळिल्ले, जे इन्फेक्शन जाल्ल्या जनावरांच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टात आशिल्ले. एमपॉक्स हो स्मॉल पॉक्स फॅमिलींतलो व्हायरस, मात ताचे सिम्पटम्स मायल्ड असतात. एमपॉक्सची लागण जाल्ल्या लोकांक पुराय आंगार फोड येतात. निमणे फोड बरे जावचे पयलीं पस जावन फुगतात आनी खवळ्यो तयार जातात. हाका सादारण करून 2 ते 4 आठवडे लागतात. जोर येवप, तकली दुखप, मसल्स दुखप अशी हाची हेर लक्षणां आसात. तशेंच ह्या व्हायरसा आड झगडपाचो यत्न करतना लिम्स नोड्स सुजू शकतात. कांय घडणुकांनी इन्फेक्शन घातक थारू शकता. मात 3% फॅटिलिटी रेट आशिल्लो हो नवो प्रकार आफ्रिकेंतल्या जायत्या देशांनी पातळत आयला आनी काँगोत 500 परस चड लोकांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. भुरगीं आनी टिनेजर्स लेगीत दुयेंत पडपा लागल्यात. 5 वर्सां पिरायेच्या सकयल दुयेंती मदीं 60% चड जीवघेणी केशी मेळ्ळ्यात. एमपॉक्स कसो पातळटा, स्प्रेड कसो जाता. एमपॉक्स मुखेलपणान एमपॉक्स आशिल्ल्या मनशाचे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट वरवीं दुसऱ्या मनशाक पातळटा. एकामेका लागीं उलोवप वा स्वास घेवप, जाका लागून इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स तयार जातात. ताका लागून लेगीत हो रोग पातळपाक शकता. तशेंच एमपॉक्स आशिल्ल्या मनशान हात लायिल्ले कपडे, खाटी, टॉवेल, हेर वस्तू आनी जाग्याचेर हो व्हायरस कांय काळ तिगून उरपाक शकता. ह्या वस्तूंक स्पर्श करपी हेरांकूय हो रोग जाव येता. 2023 वर्सा सुरू जाल्ल्या ग्लोबल आउटब्रेक काळात हो व्हायरस चड करून लैंगिक संपर्कांतल्यान पातळ्ळा. वेगवेगळ्या परिस्थितीत प्रकोपाच्या वेळार एमपॉक्स कसो पातळटा हाचेर चड संशोधन करपाची गरज आसा अशें WHOन सांगलां. एमपॉक्सा खातीर वॅक्सीन आसा काय ना ते कोणें घेवची. सध्या WHO MVA-BN वा LC16 वॅक्सीन वा हे वॅक्सीन उपलब्ध ना तेन्ना ACAM 2000 वॅक्सीन वापरपाची शिफारस करता. फक्त जोखीम आशिल्ल्या लोकांक म्हळ्यार एमपॉक्स आशिल्ल्या मनशाच्या लागींचो संपर्क आशिल्लो कोणूय वा एमपॉक्सच्या संपर्कात येवपाचो चड धोको आशिल्ल्या मनशाक लस दिवपाचो विचार करचो. सध्या सामुहीक लस दिवपाची WHOची शिफारस ना.